ताळा बरी जातां म्हणटा सांग पावलो. आमचे थंय मोगाचें फळ सोडून दी म्हूण आमी मागया. ह्या दिसाच्या नोवेना वेळी सर्व वावराड्यांक बसत आमी मागया. ह्या मिसाची इरादे हे परी आसात. देवाक अर्गा जावन मीस भेटयतात शॉन रॉड्रिगस, प्रियल जॅनिस फ्रँक, रिचर्ड डिसिल्वा आनी कुटुंब, अड्रिना क्वार्डोस, झेवियर फेर्नांडीस आनी कुटुंब, मारिया अनिल डिसोजा, नॉर्बर्ट मेंडोन्सा आनी कुटुंब, जोसेफ सल्डाना, राजेश आनी सेलिन मथायस, अमिशा आनी अनुष लोबो, ग्रेटा डिकोना, विन्सी पायस, आयवन नोरोना, जेराल्ड रॉड्रिगस आनी कुटुंब. अन्सलिन मिस्कित हांच्या इराद्या पासत निशा मिस्कित, नितेश आनी विनील हांच्या इराद्या पासत लीना फिग्रेडा. विशेष इराद्यां पासत जॉयल मेनेजिस, जेसिंता रेगो, सेलिन मिरांदा, जोविन डिसोजा. आता आमी सर्वांनी उबे रावून प्रवेश गिताद्वारी हे मिसाचे अर्घ बलिदान भेटोवंक तयार जावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचा एक वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो, आमी नोवेनाच्या 4थ्या दिसा आसाव. देव जावन आसा मोग आणि पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा मोग. जायते बटी देवा आसो पेले आसो मोग करूंक आमी सुकल्या. देखून त्या पातकाचें बक्षणें आमी आतां मागून घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते रितीन आमी वांटो घेवच्याक देवाची काकूळट आनी कृपा आमी मागून घेवया आनी म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तणान विसारून वायट आदरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पत्कां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून देवस्थान संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदेदा देव आमची काकूळ करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवितान फावो.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या भवार्थ्यांक दायेन उसवडाय आनी तुजे महिमेन परजळान तांची काळजां सदां पेटन दवर. हे परी ती आपल्या सोडवंदरांक निरंतरी मानून घेवं आनी काळजांत थंय एकवटान फावों. हे आमी मागता तुज्या पुताक सोमया आमच्या जेजू क्रिस्त वरवीं. तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचक. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळ्या बरी. प्रावाद करचे देणे म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत, वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वसोसो करचे तितलो भावात म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजे आस्त बदीक दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग ससनीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान बरना, मोग मर्यादेविले सरना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बागार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतपणता, सगळें परवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. देवाचें उतर हें.
sotermo servis ora sega katai tolo विश्वासी हो तुझे देवा सस्ना पर्ग तोलो सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सौम्य आसो सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाई सौम्या मोगाच्या भुरग्यानो आनीकी थोडोसो वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसां उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव सांगतां हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे सीस म्हणून सोमेस्तांक कळीत जाताले देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुमी सर मोगान करात म्हणलो संदेश आयच्या दिसाचो मोग इंग्लिशान म्हणटा आमी लाव आमच्या समाजेंत आनी आयच्या संवसारांत भोव उपयोग करचो शब्द आनी भोव अपार्थ केल्लोय शब्द ताका दोनी तोंडां आसात जायतो असो उपयोगी करता वापरता आनी असो अपार्थी जायतोच जाला इंग्लीश भाशेंत लाव म्हणलो शब्द सक्ताकी उपयोग करतात सांगाता जियेल्ल्या आपल्या पतीक पत्नीक 25 वर्सां 50 वर्सां जाल्या उपरांती त्या सांगातपणाक एक मान दिवन दादलोगी वा स्त्रीगी म्हणटा आय लव यू डियर वापर करचो शब्द लाव तेन्स घरा येताना मंगणे कर्ण शिमटी हालोवन आमचो पेटो जिम्मी मुखार येतो जाल्यार त्या मोगाच्या पेटाकी म्हणचे आय लव आवर डॉग तेन्स भुरग्यांक खंयचेय खाण जावंक पुरो आयडियल आयस्क्रीम दिलकुशगी आनी कितेंगी पिझ्झा हाडटा गेल्यार पिझ्झा गी बरें लागल्यार आय लव पिझ्झा मम्मा म्हणसो परतनी तो शब्द आय लव एका मनशाक एका पेट्याक
एका खंयच्या वस्तूक वापरचो शब्द लाव. अशें हें आमचें प्रॉब्लम न्ही, भाशेचें प्रॉब्लम. अशें एक गंभीरता विशयी एक करगोन येता थोडे बटी. पूण आमकां क्रिस्तांवांक मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार कितें म्हणून समजचे तर मोगाच्या उगमाकच आमी वचूंक जाय. मोगाचो उगम कोण? देव जावन आसा. जुआन बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4:16 वळ म्हणटा देव जावन आसा मोग. गॉड इज लव. आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. इज अ बॉर्न ऑफ गॉड. आनी रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा अध्याय 5 वळ 5 पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या काळजांत मोग वतला. पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या काळजांत मोग वतला. मोग जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ. मोग एक आकर्षण न्ही, मोग एक इमोशन न्ही, मोग एक ओडणी न्ही, मोग एक सैंबिक ओडणी न्ही. बगार क्रिस्ती जिवितांत मोग देवातावन उपजोवचो आनी मनशाच्या काळजाक देवातावन येवचो. हो जावन आसा मोग. आनी देखून मोगाक पवित्र आत्म्याचें फळ म्हणटा हांव. कित्याक देव जावन आसा मोग आनी आपणाचें सैंब तो मनशां तांगी वांटून घेता. कोणा मुखांतर? क्रिस्ता मुखांतर. त्या बापाचे मोगाचे मुखांबळ क्रिस्त. अदृश्य देव सदृश्य जाता क्रिस्त थंय. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, बट सबार भोवटी आमी मोगाक आमच्या संवसारांत जायतीं दुसरी वाक्यां दिवची आसात. आमच्याच स्वा हितासक्तेक, आमच्याच आदायाक, आमच्याच स्वार्थाक, आमच्याच लायक डिसलायकाक मोग म्हणचें आसा. असो जाल्यार संवसारांत आमी जियेता. पापा फ्रांसीस आनी ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आदल्या वर्सा एक विश्व परिपत्र बरयलें. हाचें नांव फ्रातेल्ली तुत्ती. म्हळ्यार सर भाऊ आनी भयणी नीज जावन आमी देवाचो मोग हेरां कडेन वांटी जाय, तर देवाचे स्पर्श जाय, देवाच्या मोगाचो अनुभव जाय म्हणून हें परिपत्र सांगता. देखूनच आयचो वांजेल म्हणटा, स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत सांगता, तुमी एकामेकाचो मोग करा. कशें? जशें हांवें तुमचो मोग केलो, जशें हांवें तुमचो मोग केलो. एज आय हॅव लव्ड यू. हें भोव गरजेचें, अंडरलायन करीत आमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो. आमी सर मोग करता. हांगा कोणी हरामी नात. आमच्या संवसारांत आमी सगळीं मोग करता. पूण कशें मोग करता म्हणलें भोव गरजेचें. क्रिस्ती जिवितांत मोग करचें कशें? आमी ताच्या मोगाच्या उगमाकच पळयसय. तो जावन आसा क्रिस्त. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आमच्या मोगा मदें आनी देवाच्या मोगा मदें असो तफावत खंयचो? आमचो अस्कत मोग कशें देवाच्या मोगाक पळोवन आमी संपूर्ण करचो? मनीस आमी मोग करता. जायती मोगाची विधानां आसात. पयलो मोग सैंबीक मोग, इन्स्टिंक्च्युअल लव म्हणटा हांव. सैंबाचो मोग हो आमचे मदें न्ही, मनजाती मदेंय आसा. एक कोंबी आपल्या पिलांक आरावन धरता, आपल्या पिलांक जीव सयत दिता. एक गीद येत तर त्या गिदा सांगता झुजता. एक सोरोप येत तर ती आपल्या पिलांक एकठांय करूंक, संरक्षण करूंक आपलो जीव जाल्यार दिता. हो सैमीक मोग, संरक्षणाचो मोग. तशेंच आमी आमच्या कुटुंबाचो मोग करता, आमच्या रक्त संबंधीचो मोग करता.
एक नॅचरल जावन आमकां एक आकर्शण आसा, पूण ताच्या भायर मोग करूंक आमी सकतावंगी. देवाचो मोग केवळ सैमीक मोग मात न्ही. सैमीक म्हळ्यार म्हज्या सैमाचो मोग करचो, पूण देवाचो मोग सैमाच्या भायर असो मोग जावन आसा. हाका उदाहरणच येदोळूच आमी थोड्या दिसा आदीं क्रिस्मस आमी संभ्रम केलें. देव मनीस जालो, शब्द मनीस जालो म्हळ्यार अर्थ कितें? ताचें सैम तो सोडून आमच्या मदें मनीस जालो. ताचे सैम तो सोडून आयिल्लो. देव म्हळ्यार महिमा, देव म्हळ्यार अधिकार, देव म्हळ्यार सर्वस्व जावन आसलें, तरी ताचें सैम तो सोडून आमच्या बरी जालो, बाळोक जेजू जालो. हें जावन आसा सैमा भायर मोग करचें. आमी बायबलांत वाचता तर वांजेलांत आमकां वापार मेळटा बऱ्या समार्यागाराची. तो बरो समार्यागार, तो पोरको मनीस स्वराच्या हातांत सांपडलेलो. ताका त्या भावाची भास, देश, जात, कांत कितेंच कळीत नासलें. तो परकी तरी ताचो मोग करता असो अर्थ तो सैमातावन भायर येता. जायते फावटी जेजूनच म्हणलें आसा, एटी तो जाणा कडेन उलोवन आसतना कोणी येवन म्हणाले ताका, आळे तुजी आवय येयल्या, आळे तुजे बापूय येयला तुजे कडेन उलोवंक, आळे तुजे भाव आयल्यात. जेजू म्हणालो, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापूय, कोण म्हजे भाऊ, कोण म्हजी भयण्यो? जो कोण देवाची खुशी करता ती सैमातावन भायर, कुटुंबांतावन भायर, एका पंगडांतावन भायर, एका देशांतावन भायर, एका संस्कृतीन भायर येवन आमी मोग करचें. हें सैमीक मोगाच्या की भायर येवन मोग करचें, हो जावन आसा परिपूर्ण मोग. दुसरो मोग आसा आमच्या मनशा सैमांत आमी करचो जावन आसा, तो जावन आसा लेखपाचो मोग. लेखपाचो मोग म्हळ्यार हर एक बटी आमी मोग करतना कितें म्हाका आदाय आसा म्हणून आमी सोदचें, कितें म्हाका लाभ आसा. जायते बटी आमी हेरांक दितना जायते बटी आमी चिंता हें फाटी मेळटा गी म्हणून. आमच्या संबंदांती जायते बटी हेंच जाता. एक चेडो वा चेडू सांगता येताना, एक जोडे सांगता येताना जायते बटी जायती एक्सपेक्टेशनां बरीं, जायते बटी जोडे मेळना, तांची एक्सपेक्टेशनां मात मेळटात काजारांत. तांची एक्सपेक्टेशनां फुलफील जायना जाल्यार, संपूर्ण जायना जाल्यार डिसअपॉयंटमेंट. नीज मोग म्हळ्यार स्विकार करचें आनीक मनशाक संपूर्ण रितीन ताची अस्कतकाय आनी ताचें स्ट्रेंथी. आनी लेखपाच्या मोगांत जायते बटी आमी कितें म्हाका लाभ आसा मात्र पळयता, मोग दिवंक आमी पळयना. आमी जेजूची ओपार, तो सुकून गेल्लो बोकऱ्याची ओपार आमी वाचली तर आमकां कळटा देव लेख करना. नोवाक तो अरण्यान सोडटा आनी एकल्याच्या फाटल्यान सोदून येता, सोदून येसो मोग. लेख दवरिनातलो मोग जावन आसा देवाचो. आनी तिसरो मोग आसा मनशा सैमांत आमी करचो नेगेटिव्ह लव, ऋणात्मक मोग. जायते बटी आमी जायती कामां करता, जायती बरी कामां करता, पूण केदाळाय आमी एक काम करतना आमी बऱ्यान करना. जायते बटी आमी त्या कामाचे विशयंत पुरपुरचें, किरीकिरी करचें, आमच्या तोंडांत एक स्मायल ना. असल्या कामाक बेसावना. आयचो दीस प्रत्येक जावन वावराड्याचो दीस. जें तूं करताय मोगान कर. केदाळ आमी मोगान करता, जावंक पुरो घरा ल्हानशीं कामां, रांदचें, प्रायवतांक पळोवचें, भुरग्यांचें जतन घेवचें. केदाळ आमी पुरपुरोन करता, आमची नेगेटीव एनर्जी म्हणटा ती त्या कामाक पडटा आनी त्या कामांत जायतें बरें जायना. आमी रांदचें जेवण आनी तशेंच पुरपुरोन आमी रांदलें तर तातूंत त्या जेवणान मोग ना. तेंच आमी पॉझिटिव्हली धनात्मक रितीन
हांसून मोगान रांदलें तर त्या कामाक विशेष रितीन बेसांव आसा, देवाचें बेसांवूय आसा आनी त्या जेवणांत एक बरी रुची आसा. जायते फावटी आमी करचीं कामां जायते काम करता पूण पुरपुरचें तोंडां व्हड करचीं मुडो म्हणटा हांव स्मायल ना आमच्या तोंडांत आनी अशें करता हांव. आनी हें जावन आसा ऋणात्मक मोग. पूण आमी देवाचें उतर सांगता सांव पावलो थेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणून बरयता 5 अध्याय 16वी वळ, सदांच खुशाली जाया, रिजॉयस ऑलवेज. मागा सर घडयेनी देवाक अर्घ दिया, थेंस देव तुमचे तावन आशेता. सदांच खुशाली जावन रिजॉयस ऑलवेज. आनी सर घडयेनी मागोवन देवाक अर्घ दिवन आमी काम केलें तर खंडीत त्या कामाक चड देवाचें बेसांव आसतलें. अनेक मनशाच्या सोयंबाचो मोग जावन आसा नांवा खातीर करचो मोग. जायते फावटी आमी जायतें करता नांवाक, जेल्यांक, ताळ्ळ्यांक, पुरस्कारांक. आमकां नांव मेळना, पुरस्कार ना, ताळयो नात, होगळीक ना, महिमा ना, आमी करना. दान धर्म जावंक पुरो, हेरांनी पळय जाय म्हणून एडवर्टायजमेंटाक. हाकाय देवाचें बेसांव ना. खंडीत एक मनशाची वडणी जावंक पुरो, पूण आमी मोग करतना देवाच्या महिमेक आमी करीत जाय. आमी कितेंय करतना जावंक पुरो सेवा, जावंक पुरो दान धर्म, देवाच्या महिमेक. सर्वतय आमी जायते फावटी मनशा खातीर केलें तर मनशांक मेसोंक जावचें ना. आमच्यान मनशांक मेसोंक जायना. बरें केल्यारय पाड उलयतात, पाड केल्यारय पाड उलयतात, पूण सगळें देवाच्या महिमेक करा. देखूनच देवाचें उतर मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वळ 2 सांगता, देखून दान करतना तुमच्या मुखार कोंब वाजयनाकात, तुज्या सर्गींच्या बापाक कसलोच तांचो प्रतिफळ तुमकां दिवचो ना. जें कितें तुमच्या उजव्या हातान करतात तें दाव्या हाताक कळना जावं म्हणून. आमी करता तें गुपीत केल्यार आमचो देव पळयतलो, ताच्या महिमेक आमी करया, बरें आमी काम करया. मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो, हें जावन आसा मनशाचो मोग आनी आमचो मोग आमी कशें देवा थंय संपूर्ण करीत जाय म्हणून. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिलो खाली करून, आनी ताणें दिलो आपणाकच समर्पून. आमी आमचें जिवीत हेरां खातीर समर्पून दिवंक जाय. आपल्या इश्टाक जीव दिवच्या प्रास ओर्त मोग दुसरो ना म्हणून क्रिस्तान म्हळें. तशेंच आमी केदाळा आमचें जिवमान हेरां खातीर समर्पण जावन दिता, हेरांच्या बऱ्या खातीर. स्कॉट पॅक म्हणलो एकलो बरयणार आपल्या बुकांत रोड लेस ट्रॅवल्ड म्हणल्या एका बुकांत मोगाक एक वाक्यान दिवंक प्रयत्न करता. मोगाक वाक्यान दिवंक भोव कश्ट जाल्यार तो म्हणटा मोग म्हळ्यार लव इज अ विल टू एक्सटेंड वन सेल्फ फॉर अदर अँड वन्स ओन ग्रोथ म्हणून. मोग आपणाकच विस्तारचें हेरांच्या अभिवृद्धी खातीर आनी म्हज्या अभिवृद्धी खातीर. केदाळा हांव हेरांच्या अभिवृद्धी खातीर प्रयत्न करता, म्हजी अभिवृद्धी जाता. ते आमी म्हज्या अभिवृद्धी खातीर चिंतिचे म्हणून गरज ना, दिल्ल्यांत आमी घेता. देखूनच आसिसीच्या सा फ्रांसिसाचें मागणें जावन आसा, म्हाका कर सांजेचें सादान तांतूं सगळें हेरांक दिवचे विशयी तो उलयता. दिल्ल्यांत आमी घेता. आनी क्रिस्तांनी तेंच केलें. मोग म्हळ्यार दाखोवच्याक आपणाकच ताणें दिलो कुर्सार. नॉर्मल एका मनशान कुर्सार मरता आसतना आपणाचें संरक्षण तो करता, पूण जेजून आपणाकच दिलो. ताचें तें सेल्फ डिफेन्स नासलें, ह्या संवसारा खातीर ताणें दिलो. हो जावन आसा नीज आनी खरो कल्मश नातलो मोग जावन आसा. आनी होस जावन आसा पवित्रात्म्यान आमकां दिवचें एक फळ जावन आसा मोग.
आनी आमकां सर्वांक क्रिस्तांवांक ह्याच मोगांत वांटेले जावंक आपयलां आनी त्याच मोगांत वाडोवंक आनी आमच्या कुटुंबांत तोच मोग हेरां थंय दाखोवंक जावंक पुरो आमच्या भुरग्यां थंय जावंक पुरो आमच्या प्रायवांत आवय बापाय थंय जावंक पुरो आमच्या सेस सांबारा काम करच्या जाग्यार सगळ्यां थंय तोच मोग दाखोवंक तोच देव आमकां कृपा दिवून दी आमच्या थंय रुपांतर तो हाडून दी म्हणून ह्या नोवेनाच्या दिसा विशेष रितीन आमी मागया आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्वदा देवा बापा मानता तसले जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नके पवित्रच्या दवा सर्वेस पोर मानून घे. सर्वेस्परा तुजी परसा भेटयता ही देणी दायेन मानून घे. तुजे दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमुनता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळो म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराती उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोदर आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेची ससनी घेवच्यान उक्ते केलाय आनी तो सगळ्या परजेचो उसवाड म्हूण दाखयलोय. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमांक दिश्टी पडलो. ताचें आमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. त्याच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्मी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्या खातीर तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सो गोड पारगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पुनर्भवितुवे आमकां सोड नाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सुरवंत जे क्रिस्ताचे. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुणा जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखांबळ पळोवंक आमकां फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकार मरिये देवाचे माये सांगाती दिसोबोतोसां पती सांज जुजे आनी भगवंत धर्मदूत आनी सरकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
देव जावन आसा आमचो मोगाचो बाप, आमी सर ताची मोगाची भुरगीं, त्या देवाक आमी आपोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संखायें, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान आसा. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवारदाय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे माग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतले सुटय आनी सर आकंदांतले वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाचो आनी मोगाचो गुर्त जावन आमी शांती पटोवया. देवाची शेळये संसाराचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
सोडून घेता निराश्रितांका सोडता बावड्यांक कोट्यांक पांगरूंक घेता मोगाची वाटून सोडता तो उपाधी सोमोसो मोकराये कामितासो सर्वेस पुरात्या दिवासो ताची पुरी तुझ्या पिल्यासो तो उपाधी सोमोसो मोकराये कामितासो सर्वेस पुरात्या दिवासो ताची पुरी तुझ्या पिल्यासो प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, या तुझ्या संस्कारान आमकां वांटो दिवं तूं आमकां एकठांय करताय तर हो संस्कार आमच्या काळजान सुपळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हणून आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताचे नांवी. दायकन बसात. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले तशेंच बरो अर्थभरीत प्रसंग दिल्ले ह्या जावन आसात. बाप विजय डिकोस्ता कार्मेलीत आमच्या खातीर मीस पेटोवन आशिर्वाद दिवच्या. फादर तुमकां देव बरें करूं. तशेंच तुमच्या मुखल्या मिसावांत सर्व बरें आमी मागता. आज वावराड्यां खातीर मागसो दीस, फाल्यां भुरग्यां खातीर समर्पिल्लो दीस. फाल्यां सांजेर 6 वरांच्या मिसा वेळार प्रत्येक सावन भुरग्यां खातीर समर्पण आनी भुरग्यां खातीर मागणें आमी करतले. त्या देखून जर तर तुमच्या घरांनी भुरगीं आसात तर आनी इल्लीशी ओड आसा तर तुमी फाल्यां सांजेर 6 वरांच्या मिसाक तांकां घेवन आपोवन हाडूंक आमी विनंती करता. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी तशेंच फेस्ताच्या दिसांनी कोणाक मीस दिवंक जाय तर तुमी म्हज्या दाव्या कुशीनासच्या स्टॉलांनी वेचे आनी तुमची मिसां दिवची. तशेंच फेस्ता बाबतींत कितें तुमी आदार दिवंक आशेता तर तुमी थंयसर दिवचो. आमचें फेस्त ह्या म्हयन्याच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर आसतलें आनी ह्या 3 दिसांनी थोड्या वॉलंटियरांची गरज आमकां आसा. मीस उक्त्या मैदानार जातले नेमती आनी दुसरी थोडी सवलत्यो तयार करूंक. जर तर ह्या 3 दिसांनी कोणाक जर तर येवन वॉलंटियर जावन आशेता तर तुमची नांवां म्हज्या उजो कुशिनासच्या पार्लरांत तुमी दिवची. जर तर थोड्यांक 1 दीस वा थोड्यांक 2 दीस वा 3 दिसांनी येवंक जाता जाल्यार तुमी वॉलंटियर जावन सेवा दिवंक तयार आसा तर तुमची नांवां दिवची. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वाद तुमचे वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया. मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया. उपरांत नोवेन आसतलें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदेदार देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्त दे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वोडुका. प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फाव जालें. नेणारांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो
आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो बाळक जेजू म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सर ते सवां आतां बाळक जेजूच्या पांयां मुळार आमी हाडुया. प्रत्येक रातीन आज आमी वावराड्या खातीर आमी मागता सर वावराड्या खातीर काम करच्या दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार काम करच्या सर वावराड्या खातीर आमी तांच्या सेवे खातीर आमी तांच्या खातीर मागया. सांगाता म्हणया, ये बगेवून बाळक तुजी सर पदवी हाज्या भितरान उगडापी केली आसता, जो आत्मेचो दिवंक उखल्लो आसता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळय जावं, तुजें राज सामकें तुजी उशी सरगर जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मरिये कृपेन भरले समजे सांगता, स्त्रियां मध्ये तूं सदैव आनी सदैव पोळची अशें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. सांगात आमी म्हणुया, ये अजाबांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल. तेजे बिरमतीन जेजू बाळकान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर अजापा खातीर ताका अर्गां दिवया. ताणें वतुल्ल्या सर बेसांवा खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. हर एक घडी देवाचें एक वर्तें देणें हांगा आमी येवंक आज पावो जालें ताचेंच तें वर्तें देणें. ह्या पासत सगळ्या देण्या पासत जेजू बाळका आमी अर्गां दिवन आमी भक्तीन म्हणया, ये भोव उदार बाळक जेजू, तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमी आयल्या. तुज्या काकुळतीन आवडीतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. जी सगळी जेजू बाळकाचे आमी आशिर्वाद घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर रावून आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्याचे सवे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. म्हाका आनी तुमी केल्या वासयले सोम्या तुवें घेवन आयल्या तुझे कृपे सोबे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. मुखार पुत्राचो आमकां बरे आशिर्वाद दी. कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.